मोगाळ भावा भयणीनो, जुलयाच्या 20 तारखेक 1969 जुलै 20, 1969 नील आर्मस्ट्रॉंग हो एस्ट्रोनॉट चंद्राचेर देंवलो तेन्ना ईगल नांवाचे वाहन मॉड्यूल ह्या वाहनांतले देंवता आसतना पयलेंच पावल तो चंद्राचेर मारता तेन्ना अशें म्हणटा, हें मनशाक एक ल्हान पावल जावन आसा, पूण मनशा कुळाक ती एक व्हडली उडकी जावन आसा. A small step for men, but a giant leap for humankind. थोड्या मनशांक ह्या उतराचो उगडास आसतलो, पूण जायते जाणांक ह्या उतरा फाटल्यान जी शक्ती आसा, स्फूर्ती आसा, त्या शक्तीची, त्या आत्म्याची तांकां उगडास एकदम भर उगडास आसा. आनी ह्या उतरांनी जेजू गालिलियाक आपले आपोस्तल कार्य सुरू करता तेन्ना मार्क इव्हेंजलिस्ट ताची उतरां रेकॉर्ड करता. काळ नेमलोलो काळ भरलो, स्वर्गीचें राज येवचें आसा, जिवीत बदलात, शुभ वर्तमान परगट करात. काळ भरलो, जेजू आयलो, संवसार पवित्र केला, पूण आमी मनशां पातकांतली मेकळी जाल्यान पातकी जिवीत बदलना काय? आनी बदलूंक ना जाल्यार कित्याक आमी बदलूंक शकना? पयले वाचपानूय आमी पळयला कशे भाशेन पेनिना ही एल्कानाची दुसरी बायल, तिका भुरगीं जालीं आनी अन्ना ताची पयली बायल एक भुरगीं नासलीं, देखून ही पेनिना ती अन्नाची किकोंत करून तिका त्रास करताली, सतायताली. हें पातक जायते फावटी आमच्याच घरांनी आमच्या भयणीचे भावाची वा आंकवारीची भयणी भावा भयणीची आमी किकोंत करता, तांकां त्रास दिता. ओ सून आनी सुनेची आवय मदें सदांच झगडीं, कित्याक सून गर्वान भरली आसता आनी आवयची किकोंत करता. सो गर्व, आपस्वार्थीपणा, कुसकेपणा, दुसऱ्याच्या वस्तूची आशा दवरप, ही सगळे पातकाचे गूण. आनी जेन्ना आमी आमच्याच घरच्या पासून पयस वयता, देवाकूय आमी मान दिनात, मिसाक वचनात, पातकाचे बोगसणे मागनात, तेन्ना देंवचाराक खुशी जाता, वायटाक खुशी जाता, आनी ते ओदीक ओदीक आमचे जिवीत इबडावंक वायटाची खुशी. सो देवा लागीं आमी मागुया की देवा बापा, तुज्या पुताक एक सुर्या कसो फुडो करून आमचे काळोखांतल्या पातकी जिविताक पयस दवरूंक आमकां कृपा आमी मागुया.